तुमकां सगल्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. हांव लिंडा फेर्नांडीस गांवांत नावेलचें, पूण आतां म्हजे फॅमिली सांगाता ह्या सोबीत सुंदर दुबय शारांत रावता. आनी हांव तुमचे मुखार आयज एक उमाळें हो पारकोणें घेवन आयलां. पयले सुवातेर हांव शिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांणी म्हाका हो सुयेग दिलो देखून हें पारकोणें तुमचे सामकारार हाडून. दुबय शारांत जायतीं गोंयकारां आसात आनी गोंयकारपणाक ओतरेकतात. तेच भाशेन गोंयच्या जेवणाक आशेतात. हांव एक फूड ब्लॉगर आनी रांदूंक म्हाका एकदम बरें दिसता. आनी रांदून दुसऱ्यांक वाडूंक म्हणल्यार म्हाका सारकीच खुशालकाय भोगता. दॅट इज माय अल्टिमेट हॅपिनस. आनी म्हज्या रांदपा बरोबर हांव म्हजी रेसिपी शेअर करतां, कित्याक आयज काल आमच्या तरणाट्यांक आमचें गोंयचें ऑथेंटीक जेवण रांदूंक गमना. सो म्हजे रेसिपी वरवीं हांव तांकां सहयोग करतां हें आमचें गोंयचें जेवण रांदूंक फुडें व्हरोंक. आनी जे वरवीं चिकाली बायो क्रुसेडर्स आपल्या पारकोण्या वो उमाण्या बरोबर आमचें गोंयकारपण वयर काडटा, तेच परी आमी आमच्या वावरा वरवीं आमचें गोंयकारपण वयर काडटा. आनी आतां म्हाका दिसता आमच्या उमाण्याचो टायम जालो. आतां तुमचे मुखार हांव हें उमाणें हो पारकोणें घालतां. चीत दिवन आयकात. चक चक नाच जाता, कानार मोठी जाग जाता. कितें तें सांग. ओके, आनी एक पावटी सांगता. ओके, मातशें सिंतरान आयकात. चक चक नाच जाता, कानार मोठी जाग जाता. कितें तें सांग. देव बरें करूं आनी सदांच मोग आसूं.